राष्ट्राध्यक्ष मार्सेलो रिबेलो दे सौजा 2 दिसांच्या गोंय दौऱ्यार भौशीक बांदकाम खाते गोंय शिपयार्ड आणि कारे कॉलेजी वांगडा जाल्ले कबलातीचेर केली सय। उत्तर गोंयांत लागू केल्ल्या 144 कलमाचेर करतलो पुनर्विचार। गोंयांत आकांतवादी हल्ल्याचो धोको ना, पर्यटकांनी भियेनासतना गोंया येवचे म्हणटा मुख्यमंत्री। भाजपा आमदार क्लाफास म्हणटा आर्चबिशप ताचो फुडारी, पूण चर्चीचो विरोध आसतनाय सीएक दितलो तेंको, एनआरसीक मात केलो विरोध। राखीवता आणि प्रभाग पुनर्रचनेचो विषय सोडयात, नाजाल्यार जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलात, काँग्रेसीन केली मागणी। येवकार, हांव सुशांत गावस। पळयात खबरो विस्तारान। पुर्तुगीज राष्ट्राध्यक्ष मार्सेलो रिबेलो दे सौजा 2 दिसांच्या गोंय दौऱ्यार आयला। पुर्तुगीज आणि गोंय सरकारा मदीं जाल्ल्या कांय कबलातीचेर ताणें सय केल्यात। तातूंत वॉटर मॅनेजमेंट आणि सिवरेज कबलातीचोय आस्पाव आसा। तशेंच गोवा शिपयार्ड आणि कारे कॉलेजी वांगडाय कबलात जाल्या। स्मार्ट सिटी महामंडळान आयोजित केल्ल्या अर्बन डिझायन परिशदेचे ताणें उक्तावणय केले। तशेंच राष्ट्राध्यक्ष मार्सेलो रिबेलो दे सौजान राज्यपाल सत्यपाल मलिका वांगडा डिनरय केले। In this globalized world, it is not hard to conclude that cities are geographically distant. There's Porto and Panaji still fight for very similar objectives. The Portugal and Goa have the shared and interlinked history. We have so many similarities. We are connected today not only in the commercial relationship and investment, but by our own Goa diaspora in Portugal. There was the visit of the Honorable Prime Minister of the Portugal, Antonio Costa, in January 2017, during which he visited his ancestral home in Goa. This is one of the instances of the people to people contact. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। उत्तर गोंयांत लागू केल्ल्या 144 कलमाचेर पुनर्विचार करतलो, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। गोंयांत आकांतवादी हल्ल्याचो कसलोच धोको ना, देखून पर्यटकांनी भिवपाची गरज ना, अशें ताचें म्हणणें। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान 144 कलम लागू केला। गोंयांत आकांतवादी हल्ल्याचो धोको आशिल्ल्याचो जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केल्ल्या आदेशांत म्हटलेले। तशेंच बिराडांक रावपाचे खोलयेन चवकशी करपाक जाय, अशें तिणें म्हटलेले। 144 इम्पोज पर्सन, इट इज अ नॉमिनल। हांव जरी तेजेर विचार करता, ते रिवायव जावं कितें करपाचें तें, हय हांव ताजेर विचार करता, तांचे कडेन डिस्कस करता। इट इज जस्ट फॉर द नेम सेक, इट इज देर एडमिनिस्ट्रेटीव म्हटल्यार जाता। ते खंयसरूच म्हणजे आमकां टेरर अटॅक भंय आसा हें आसा असो कांयच अर्थ ना। गोंयांत येवपी जे ट्युरिस्ट आनी बाकीचे लोक आसा सगळ्यांक हांव वेलकम करता, आनी जो 144 लायला ताजेर हांव परत एकदां रिवायव करपाची। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। एनआरसीक विरोध आसा, पूण सुधारित नागरिकत्व कायद्याक आपलो तेंको आसा। एनआरसी लागू केली जाल्यार आमदार म्हणून आपूण राजिनामो दितलो, अशें कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायसान सांगले। आर्चबिशप आपलो फुडारी, पूण अशें आसले तरी सीएएच्या भुमिकेचेर मात तो तेका तेंको दिवपाक तयार ना। बिशप म्हणटा आमगेलो वडील आमच्या गोंयचो, आनी तेणे एक स्टेटमेंट केलो आपल्या जे नवो सीए पण केलें तें सारकें ना म्हणून। सो तेजेर हांव कांय म्हणूंक शकना सर, कितें रॉंग आनी कितें रायट तें उलोवपाक। सो इंडिया इज अवर डेमोक्रेटिक कंट्री, सो एवरीबडी हॅज रायट। सो हेजेर हांव कांय उलोवपाक शकना। म्हगे व्यू कितें, म्हगेलो आय एम फॉर सीएए। एनआरसी म्हणटा तेका हांव तेजे एगेन्स्ट, कित्याक तें लागू जाल्यार जायते आमगेले जावं हिंगेले जावं यूके पासपोर्ट केले वचपाक, पोर्तुगीज पासपोर्ट कोण यूके केले, तेंक मागीर प्रॉब्लेम। बिफोर हांव एसेंब्ली उलोयतना पयलीं सीएमान आमकां मिटींग घेयल्या, आमगे सगळे एमएलए कोडे, आनी तेणी प्लेनली कट हांव विचारले कोडे सीए हांव कितें तें सगळें इच एंड एवरी पॉयंट एक्सप्लेन केलें आमकां। आनी कितें रिक्वेस्ट हांव रिक्वेस्ट कोता आमगे गव्हर्मेंटाक जावं प्रायम मिनिस्टराक जावं अमित शाह सीएमाक पासून उलोवन आनी कितें चेंजीस कितें डिफरन्स कितें जाल्यार तेणी त्यो बसोवन डिबेट करून त्यो सॉल्व कोच म्हूण।
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा उपरांत काँग्रेसीने आता जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाची मागणी केल्या. ह्या नादी ही वेंचणूक 15 मार्चाक जावपाची आसली, पूण उपरांत ती 22 मार्चा मेरेन फुडें धुकल्ली. राखीवता आनी प्रभाग पुनर्रचनेविशीं आतांच निर्णय घेवचो, नाजाल्यार वेंचणूक फुडें धुकलची, अशें विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा. राखीवता आनी प्रभाग पुनर्रचनेची फायल अजून मेरेन वेंचणूक आयोगा कडेन पावली ना, अशें दिगंबर म्हणटा. आयत्या वेळार हे सगळे केले जाल्यार दर एकलो कोर्टात वतलो आनी वेंचणूक कोर्टाच्या भानगडीत अडकून पडटली, अशें तेचें म्हणणें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. एक पर्याय म्हणजे स्टेट इलेक्शन कमिशनाक सगळें धाडप, पंचायत इलेक्शन जाय जाल्यार तारीख मुखार आनी पोस्टपोन करपाक जाता, काय हरकत ना. पूण जें कितें करता तें विथ ट्रान्सपरंट प्रोसिजर स्टेट इलेक्शन कमिशनान करचें, अशी आमची मागणी आसा. स्टेट इलेक्शन कमिशनाची ड्युटी त्या करपाची. आतां तांणी सांगलां की स्टेट इलेक्शन कमिशनान रायट फ्रॉम डे ऑफ नोटिफायींग इलेक्शन, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, हें सगळें काम तांचें इन्क्लुडींग डिलिमिटेशन हें तांणी तें करपाक तयार आसा. पूण हांव परत एकदां सरकाराक आवाहन करता की परत तें कन्फ्युजांव जावचे पेक्षा, परत मागीर तें कोर्टांनी लिटिगेशनां जावचे पेक्षा सरकारान ह्या स्टेजीचेर समज स्टेट इलेक्शन कमिशनाक मार्क केलें जाल्यार स्टेट इलेक्शन कमिशन कॅन डू इट इन ए ट्रान्सपरंट मॅनर. सगळें जिल्हा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी कोणाकच काय कळना, कोणाचो ओबीसी जातलो, कोणाचो एसटी जातलो. दीस इज व्हेरी व्हेरी अनफेअर अशें म्हाका दिसता. म्हणजे इलेक्शनाक सुद्दां अशा पद्दतीन हँडल करप इज व्हेरी अनफेअर. आनी म्हजे कडेन तें वेरबेट्रम आसा, पयलींच्या चीफ मिनिस्टरान सामकें क्लियर एश्युरन्स दिलें की वी डू नॉट वॉन्ट सच टायप ऑफ एलिगेशन्स अगेन एंड अगेन, एंड आय हॅव क्लियर द फायल, अशें तें आसा. सगळ्या वतल्यो. काल हांव म्हागेलो स्टेटमेंट वाचतालो, म्हाका दिसता काल ढवळीकरांनी स्टेटमेंट केला ह्या रिजर्वेशनाचेर. सगळ्या जाणांचे प्रॉब्लेम आहा आनी पार्टी लायनीचेर इलेक्शन लडोवपाक म्हाका दिसना कितें तातूंत भितर कितें कमीपणां येता किंवा कितें येता. समवेर यू हॅव टू टेक ए कॉल. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक हेय फावटी उक्तावणाचो मुहूर्त चुकूं येता, अशी भिरांत काँग्रेसीन उक्तायल्या. सरकारान हॉस्पिटलाच्या कंत्राटदाराक पयशे फारीक करूंक ना, अशें विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा. ताकाच लागून ताणें हॉस्पिटलाचें काम थांबयलां. तशेंच कामतीन GSIDCच्या कारभाराचेरय टिका केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक उक्तावणाचे कितलेशेच मुहूर्त चुकले. आता उक्तावणा खातीर एप्रील म्हयन्याचो मुहूर्त सोदून काडलेलो, पूण दिगंबर म्हणटा एप्रील म्हयन्यांतय हें शक्य ना. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे बहुधा ह्या म्हयन्याक पयशे रिलीज करता अशें असेंब्लीक चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलां. ते पयशे रिलीज केले की ते काम कमेस करतले. सगळे मेन प्रॉब्लेम जाला की ते तांचे कडेन कॉन्ट्रॅक्टरांक दिवपाक पयशे ना. सद्या ते कॉन्ट्रॅक्टर काम करना, कारण तांकां मॅटेरियल्स हाडटलो बिडटलो जाल्यार पयशे जाय. हांवें ते असेंब्लीक पयर फायनान्साचेर बजेटाचेर उलयता आसतना सप्लिमेंटरी बजेट आयलें. ते सप्लिमेंटरी बजेट जेन्ना हांवें वाचलें तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की तांणी कांय प्रोविजन करूं ना. हांव तांकां म्हणलें 5 तरी कमिशन करया, पूण तें आतां तें म्हाका शक्य दिसना. तें आतां आनी मुखार वचलें आनी ते मागीर हँडओवर करतकीर ते म्हणटा आमकां 2 म्हयने जाय सगळें शिफ्ट करून जाग्यार घालून. की दिगंबर कामतीन तो प्रोजेक्ट चालू केल्लो, तो दिगंबर कामतीलो तो ड्रीम प्रोजेक्ट, म्हणून त्या प्रोजेक्टाचेर राग काडनाका. म्हजें म्हणणें कितें की हॉस्पिटल केल्लें तें दक्षिण गोंयच्या सगळ्या लोकां खातीर केल्लें. इट वॉज नॉट इवन फॉर पिपल ऑफ मारगांव. GSIDC म्हणटा तें स्पेशल पर्पज व्हेहिकल. फर्स्ट टू अंडरटेक प्रोजेक्ट्स क्रिएटींग एसेट्स, कलेक्टरेट बिल्डींग म्हणजे हॉस्पिटल बिल्डींग, आनी घातलें वना भवन, आनी घातलें कम्युनिटी ताळेगांव कम्युनिटी. दीज आर ऑल प्रोजेक्ट्स क्रिएटेड बाय GSIDC एंड हँडेड ओवर टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट. आतां जालां कितें गेल्ले कांय वर्सां GSIDC 25 लाखाची, 40 लाखाची, 50 लाखाची रस्त्याची कामां आनी घातलीं सगळीं कामां घेवपाक लागले. GSIDC मशिनरी GSIDC परचेस करपाक लागल्या. हें हातूंतल्यान कितें जालां, GSIDC वॉज ए स्पेशल पर्पज व्हेहिकल क्रिएटेड that time to create asset making project, म्हणजे 25 कोटीचे 30 कोटीचे 20 कोटीचे प्रोजेक्ट घेवपाचे असो कन्सेप्ट आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. 56 गावांक शार म्हणून जाहीर करपी अधिसुचोवणेच्या सरकारी निर्णयाचो कळंगूट सिटीजन फोरमान निषेध केला. अशें जालें जाल्यार जमीन महसूल कायद्याअंतर्गत ह्या गावांचे मूल्यांकन जातले आनी पारंपारीक नुस्तेकारांची जीण उद्ध्वस्त जातली, अशी भिरांतय तांणी उक्तायल्या.
सरकारान हालींच 9 तालुक्यांतले 56 गांव शार म्हणून जाहीर केल्ले. गांवांच्या शारीकरणाक लागून कर वाडटले अशें कळंगूट सिटीजन फोरमाचें म्हणणें. हे जेन्ना गॅजेट तेंच्यांनी नोटिफाय केलें, हे तेंच्यांनी पब्लिकाक इन्फॉर्म करूंक ना, नाय विलेज पंचायतीक इन्फॉर्म करूंक ना, नाय पब्लिकाचे कन्सेंट घेवंक ना. हो तेंचो आर्बिट्ररी एक्ट बाय द गव्हर्मेंट आमी स्ट्रिक्टली कंडेम करता. कोस्टल विलेजीस इट इज CRZ3 areas. It is under the CRZ3. Under CRZ3 एक certain restriction असले बाबा अमकी एरिया पासून there is no development zone मार्क केलेलो आसलो. पण आयज ती अर्बन एरियाज म्हणून डिक्लेअर करून तेंच्यांनी CRZ3 जी एरिया आहा ती आयज CRZ2 वचपाची शक्यता आहा. आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा, फिशर फोक कम्युनिटी आसा, तांकां खूब त्रास जातलो. तांचे फिशींग एक्टिविटीज रेड्यूस जातल्यो. तांकां जागो नासचो ना बाबा एक होडी घेवन नुस्तें मारपाक गेल्यार ती होडी वयर बिचार हाडून खंय धरपाची हो जागो तांकां मेळपाचो ना. हे जे अर्बनायझेशन जे नोटिफाय केलां विदावट टेकिंग द कन्सेंट ऑफ ऑल द विलेजीस, हे गव्हर्मेंटान इमिजिएटली फाटीं घेवपाचें म्हणून अशें आमी मागता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. वास्कोच्या खारीवाड्यार जाल्ल्या अपघातात 33 वर्साच्या चंद्रकांत यादवाक मरण आयलें. वास्को टिळक मैदाना कडेन नो पार्किंग झोनात पार्क करून दवरिल्ल्या ट्रेलराचेर तांणी गाडी व्हरून मोकली. ह्या अपघाता उपरांत ट्रेलराच्या ड्रायव्हरान थंयच्यान पळ काडलो. देखून चाळविल्ल्या लोकांनी ट्रेलराचेर फातर शेवटून मारले. चंद्रकांत यादव राती कडेन 11:15 सुमार आपल्या घरा वयतालो. काळखात नो पार्किंग झोनात पार्क करून दवरिल्लो ट्रेलर ताच्या लक्षातच आयलो ना आनी पार्क करून दवरिल्ल्या ट्रेलराचेर फाटल्यान व्हरून ताणें गाडी मोकली. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार ही नो पार्किंग एरिया आयज जरी तर फूल वास्कोन फूल गोंयांत जरी तर पळोवपाक वचत पुलीस ट्युरिस्ट जावं ते गोंयकार जावं आडोन फायनी मारता, पूण हेंकां विचारपाक कोण ना. हे अश्योच आहा. आयज सांजचो लेगून एक ट्रेलरा पोंदाच एक्सिडंट जाला, तेजें नशीब बाबड्याक तें कांय जावं ना. पूण आयज आमच्या वाड्यालो हांगा हारेवाड्यालोच भुरगो एक हांगा 45 मिनिट्स उरलो बट एम्बुलन्स येवं ना. एम्बुलन्स वालो म्हणटा आपल्याक टिळक ग्रावंडा कडेन येवपाक रस्तो वापरना. तो ड्रायव्हरूय महाराष्ट्रांतलो. हांव चीफ मिनिस्टराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक विचारपाक सोदता की तुमचे कडेन गोंयकार ड्रायव्हर कोण ना जे तुमी हाडून भायले हांगा भरता, जेंकां वास्को पुलीस स्टेशना कडल्यान टिळक मैदानार येवपाक रस्तो खबर ना. 600 मिटर्स सुद्दां आसपाना, बट तो म्हणटा आपल्याक हें लोकेशन खबर ना. अनटिल अनलेस तो ब्रीज कंप्लीट जायना हें ट्रान्सपोर्ट बंद जावपाक जाय. जरी तर हेजेर कोण सिरियस एक्शन घेयना जाल्यार आमी चिंततले आनी लास्टाक हें ट्रान्सपोर्ट रस्त्यार येवन आमकां बंद करचें पडटलें बाय हूक ऑर बाय क्रूक. नो पार्किंगाच्या जाग्यार हो ट्रेलर उबो आसा, ताका तो लागलो कितें तो खबर ना. आमी तो पडलो म्हणून येवन पळोवंक गेल्यार जी हेड इंजुरीज आसली नियरली 40 मिनिट्स तो म्हाज्या हातीन आसलो आनी ही एक्सपायर्ड. खबर ना, आतां तो म्हणटा एक्सपायर्ड जाला. तेज्या 40 मिनटां कोणाचोच आवता हें नासलो, कोण येवंक ना. तेज्या उपरांत एका वरा उपरांत पुलीस येयला. ड्रायव्हर सांगता आमकां आपूण महाराष्ट्राचो ड्रायव्हर म्हणून. तो सांगता आमकां आपणाक वाट खबर ना. 108 आनी तो म्हणटा आपूण सड्यार गेलो म्हणून. वास्को टिळक ग्रावंड खबर ना ताका आतां. आनी तो पयलीं आमकां एटिट्यूड दाखयता, दार मारता आमच्या फुड्यान फोर्सान. ताका त्या टायमार आमी पेशंटाक लागून उगी रावले आनी ताका दाखयताले आमी कोण ते. 108ाकूय दाखयताले आमी कोण ते आनी म्हणपाक घाल म्हणून पेशंटाक जाय जाल्यार. आनी स्ट्रेचर हाडटा आमकां सांगता तूं पेशंटाक घाल म्हणटा तो आमकां. म्हणल्यार हो कोण तर. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. निमाणे कडेन पणजे शेनवारच्यान पे पार्किंगेक सुरवात जाल्या. 4 वरांच्या पार्किंग शुल्का भायर पालिकेन आतां मासीक पास सिस्टमाचो पर्याय दवरला. तशेंच 3 म्हयन्यांचे आनी वर्साचे पास सिस्टमाचो पर्याय तांणी लोकां मुखार दवरला. 4 चाकी गाडयांक पयल्या 4 वरां खातीर 20 रुपया फारीक करचे पडटले. उपरांत फुडल्या 1 वरा फाटल्यान 15 रुपया लागू जातले आनी दुचाकी गाड्यांक पयल्या 4 वरां खातीर 4 रुपया फारीक करचे पडटले. दर दिसा गाडी पार्क करपा खातीर पालिकेन पास सिस्टम हाडल्या. 4 चाकी गाडयांक म्हयन्याक 2000, 3 म्हयन्यांक 5240 आनी वर्साक 18000. जाल्यार दुचाकी गाडयांक म्हयन्याक 1075, 3 म्हयन्यांक 480 आनी वर्साक 1800 रुपया पडटले. भरपूर बेनिफीट आसा. जो कोणाक घेतलो जाल्यार कोण फाल्यां शॉपकिपर आसा ताका जर 18,000 जर तेणें जर मंथली जर इयरली पास घेतलो ताका तर एवरेज 1,500 म्हयन्याक पडले. 1,500 म्हणजे 1,500 ताका म्हणजे व्हडलें कांय न्ही. सारकें कमी रेटीन ताका म्हणजे ताका
बेनिफीट मेळटा खूब. पासाचेर ताका पास दितलो, ताका त्या गाडयेचो नंबर आसतलो, तेजेर ताका स्कॅन करपाक तो फुल्ली हें तें प्रूफ सगळं फूल प्रूफ. जे ओल्ड बिल्डिंगे पार्किंग ना, खंयच्या बिल्डिंगेक पार्किंग ओल्ड तांकां नासली, पूण मागीर ज्यो बिल्डिंग्यो जाल्या पळय तांकां पार्किंग आसा. म्हण आमी एका फ्लॅटाक एक हावस टॅक्सा प्रमाणे आमी हें दितले, पूण तो हावस टॅक्स आमी व्हेरीफाय करतले. त्या बिल्डिंगेन समज जर प्लॅन पास करता आसतना पार्किंग दाखयल्लें आसा आनी आतां समज तेंच्यांनी पार्किंग कन्वर्ट करून जर शॉपार गेल्या जावं आनी कितें केलां जाल्यार तांकां आमी फ्री पास दिवचे ना. शॉप ओनरांक कोणाकूच ना, शॉप ओनर कोणा म्हणून ताणें बेनिफीट दवरला न्ही कॉन्ट्रॅक्टरान. 18,000 पर इयर म्हणजे ताका म्हयन्याक फक्त 1,500 एवरेज पडटा. 1,500 एवरेज म्हणजे दिसाचो हिशोब करा तुमी कितके सवाय पडटा ताका ती. चडशे सगळे पणजेचे रोड मे पर्यंत सगळे चडशे वॉटमिक्स जावपाचे आसा. ह्याच दिसांनी एखादी कार्नावाला पयलीं जावं रोखडोच फेब्रुवारी एंड पर्यंत 9 रोड वॉटमिक्स जावपाचे आसा. म्हणून आमी ताका लागून पेंट करनाका. जे आतां पयलींचें पेंटींग आसा तेजेर तेणें तें पेंट हें केलां आनी खंय पेंट ना ताका सांगलां कितें रोड बॉर्डरीचेर तूं मार्किंग तूं गाडयेचेर दाखय आनी स्टार्ट कर म्हणून. जो पर्यंत मार्किंग जायना तो पर्यंत तो स्टार्ट करचो ना घेवपाक पयशे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकाराच्या गरजेच्यो 50% वस्तू ल्हान आणि मध्यम उद्देगांकडल्यान विकत्यो घेतले. ते खातीर धोरण तयार करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिले. तशेंच सरकारान ताब्यात घेतलेली शेतजमीन ल्हान आणि मध्यम उद्देगांक वापरपाक दितले. ल्हान आणि मध्यम उद्देगांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर गुंतवणूक मंडळान कांय फेरबदल केल्यात. FASSIच्या सूक्ष्म आणि ल्हान उद्देगांक संद आणि आव्हान ह्या विशयाचेर आयोजित चर्चासत्रात मुख्यमंत्री उलयतालो. केंद्रीय रस्ते येरादारी आणि महामार्ग राज्यमंत्री VK सिंग रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेचो आकार वाडोवपा खातीर मध्यम आणि ल्हान उद्देगांची भूमिका ह्या विशयाचेर उलयलो. In Goa, also we are taking the many steps to facilitate the growth of MSME. In Goa, the availability of the land is a big problem. To the large extent, this problem will be solved. So we have already repossessed the land which is allotted to the SEZ. We have also revamped the State Investment Promotional Board to facilitate the setting up of the industries in Goa. We have also launched the Vibrant Goa initiatives to attract the suitable industries in Goa. My government is also committed to ensure at least the 50% of the government total procurement from the local MSME. The government has approached the multiple banks like ADB, the World Bank, etc. to provide the low-cost funds for the sector. It has also declared the plans to launch the digital database credit rating of the MSME to help the entrepreneurial sectors, the bank loan on the basis of this credit rating. It is not the heavy industry and the large enterprises that make for the GDP growth and the wealth of a nation. It is always the MSME sector which provides more jobs. It allows enterprises to come up for lesser capital and more number of industries come up which handle large number of things, whether they are ancillaries, whether they are spare parts, whether they are original items. All kinds of things are made by MSME, and that is why it is the strength of MSME which will take us to a 5 trillion economy, and for which you all have a role. Goa is doing a great amount of work in ensuring this, and yesterday we had a discussion on the infrastructure and we came to conclusion as to what all can boost the prospects of industry in Goa. Same is true for other states. When you go back from here, do take the words of what the CM had said on the type of job opportunities the industry gives, the MSME sector. It is a large employer, and therefore if we have to remove the unemployment, if we have to cater for bringing wealth to each house, we need to focus on this. Every government who rules has got intention and wish to help you, but there are other factors which all of us have to come together and within certain rules and regulations. You all must sort of bring to the notice of the government so that they can act. Saying this, I know what your difficulties are, like your financial institutions are slow. Many a time the decisions are not taken on time. All these factors
instead of taking your industry forward, it takes us back. All the three have to come together, apply your minds, and bring to the notice of the government, whoever the government is. Governance is a continuous process. They are there today, yesterday we were there, and tomorrow if people need, we will come back. Who is ruling is not important. What we want is the goal, and to have achieved that goal, all of us have to strive. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आणि आता घेऊया गोयभरच्या महत्त्वाच्या खबरांचो वेध. पळोवया न्यूज राऊंड अप. बिरेस्तारा मडगांवां घडोवन हाडलेल्या एका सुवाळ्यात वीज मंत्री निलेश काब्रालान वीज खात्यांतल्या लायनमनांक टूल बॅगां, स्क्रू ड्रायव्हर्स, हेल्मेटां, हँड ग्लोव्ज, सेफ्टी बेल्ट वाटले. मुखेल वीज अभियंतो ह्या वेळार हजर आसलो. शुक्रारा धारबांदोड्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एका सरकारी प्रकल्पाचे इमारतीचे उक्तावण केले. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारे हजर आसलो. भौशीक बांदकाम खातें हो प्रकल्प वेळार पुराय करतले अशी आस्त मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. फुडल्या 5 वर्सांनी धार बांदोड्याचें रूपणें बदलिल्लें दिश्टी पडटलें. मोलें ते बेळगावी रस्तो धार बांदोड्या खातीर उदरगतीची दारां उक्ती करतलो अशें तांणी सांगलें. गोमेको, गोवा दंत महाविद्यालय आणि भलायकी संचालनालयान शुक्रारा नावेली मतदारसंघात 4थो मेगा हेल्थ कॅम्प घडोवन हाडलो. नावेलेचो आमदार लुइजिन फॉलेरोची विनवणे वयल्यान ह्या कॅम्पाचें आयोजन केल्लें. दांत तपासणी, काळजाची दुयेंसां, डायबेटीस अशे सगळे तरेच्या दुयेंसांची तज्ञ दोतोरांनी तपासणी केली. पैरामळेच्या वाठारेश्वर सिद्धिविनायक देवस्थानाचे प्रतिष्ठापनेचो 19वो वर्सुकी दीस विविध कार्यावळी सयत भावीक भक्तांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. बुधवारा सामुदायिक प्रार्थना, देवता स्थापना आणि हेर धर्मीक संस्कृतीक विधी जाल्या उपरांत रातीं पैराच्या सिद्धिविनायक महिला भजनी मंडळान संत कान्होपात्रा सादर केले. बिरेस्तारा महादयी माता कलश पूजन, बायलांची दिंडी आणि राती कडेन सियावर राम गिमोणे निर्मित देख भाई देख हे कोंकणी विनोदी नाटक सादर जालें. पळयात कांय खीण. चोडणामाया कात्यायनी देवकी कृष्ण रवळनाथ देवस्थानाच्या समाजघराच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर बसोवपाचो सुवाळो शुक्रारा जालो. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायका बरोबर जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, आदलो सरपंच प्रेमानंद म्हांबरे, दयानंद कारबोटकार आणि हेर मानेस्त उक्तावणाक हजर आसले. ह्या कामाक सुमार 2 कोटींचो खर्च अपेक्षित आशिल्ल्याचें श्रीपाद नायकान सांगलें. बिरेस्तारा कुंकळीचो आमदार क्लाफासियो डायसान कुंकळी प्रीमियर लीगाचे उक्तावण केले. फ्लड लायटीत हे सामने खेळटले. आमचे खबराकार मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि धारबांदोडेच्यान प्रहर सावड्डेकर. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.